नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या सगळ्या विवरांक आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीन येवकार. आज जागतिक महिला दिन, वर्ल्ड वुमन्स डे. आयच्या या खाशेल्या कार्यक्रमान आम्ही मेळटले काही अशा व्यक्तींक, म्हणजे काही अशा महिलांक जी म्हणपाक तू शकता की साधारण महिला आणि म्हणपाक शकता तू अनन्य साधारण महिला. आज आम्ही मेळटले काही मंत्री, काही MLA यांच्या मिसेसींक, यांच्या अर्धांगिनींक, बेटर हाफ, आणि जाणून घेतले की त्यांच्या लायफान कशें कितें आसा, कशें ती या आयच्या ह्या इतल्या पावड्याचेर पावली. कित्याक नॉर्मली कशें आसता, MLA, मिनिस्टर, पॉलिटिशियन यांचे लायफ म्हणजे ग्लॅमरान भरलेले कशें दिसता. आमकां दिसता की सगळेच बेस्ट चल्ला आणि सगळे ओवरऑल पिक्चर बरें आसा. आणि स्पेशली त्यांचे बेटर हाफ असता, त्यांचे वायफ असता, त्यांचे बायल असता, घराची जी द वुमन ऑफ द हाऊस असता, तांकां पळोवन आमकां दिसता की वा कितें चल्लां, हेंचे बेस्ट आसतले. सो तशेंच आसा काय, ताच्या पयलीं एक मोठो स्ट्रगल आसता, एक त्रास आसता, एक कश्टकारी जीवन आसता आणि खूबशें स्ट्रगल करून हांगा पावपाचें आसता. कितें आसता, वॉट इज द एक्झॅक्ट रियल पिक्चर बिहायंड दीस, आमी पळयतले आयज. सो आयज आमच्या बरोबर आसा, हांगा आमी आसा फातोर्डा, आणि आमच्या बरोबर आसा मिसेस उषा विजय सरदेसाय. मॅम, वेलकम टू द शो. लास्ट 10 वर्सां तर सर सामके बिझी आसतले पयलीं कंपेर टू प्रिवियस इयर्स. लास्ट पहिली बसूनच भयंकर बिझी. तुम्ही कशें कितें मॅनेज केलें, आणि तुम्ही जॉब बीन करताली ऑर तुमकां करपाचो आसलो, ऑर तुमी बिझनस बीन करपाचे आसले, कितें तुमचे हावेस कितें आसले? विजयाक जेन्ना पॉलिटिक्सान चड इंट्रस्ट आसा तेन्ना हांवें जॉब बी कांय करप ना, घरा रावन फॅमिली सारकी वयर काडप. बिझनसूय आसा जाल्यार तो सायड बाय सायड हांवूच सगळो पळयतालें. सो विजयाक असो बिझनसाचो ताजो स्ट्रेस केन्ना दिवना. सो ते हांवें ताका सामको फूल टायम इन 24/7 पॉलिटिशियन म्हणलो जाल्यार तो ते खातीर जाला आसूंक शकता. सायडान हांव ताजे मेन पॉलिटिक्सान आय नेवर इंटरफियर वीथ. विजय सरदेसाय इज ऑल्सो नोन फॉर हिज डिझायनर कुर्ताज. तो ताजो युनिक डिझायन तो ताणेच आपल्या खातीर क्रिएट केला. तो म्हजो फक्त एडवायस केन्ना कलर कॉम्बिनेशन ते खातीर घेता, आनी म्हणजे तितले पुरतेच हांव ताका मदत करता, कलर्साचें कॉम्बिनेशन कशें घेवप तें. आतां मेरेन टील टुडे कितें एक अशी गजाल तुमी लायफानसून शिकली जी तुमी आयज सुद्दां इम्प्लिमेंट करता आणि फुडें करतली? तो म्हज्या लायफांतले म्हणजे भुरगेपणानसून हांव इतलेंच शिकलां की एक्सपेक्टेशन दवरून काम करप ना. सी वेन यू डू समथींग, डू इट वीथ सारकें तुज्या मनांतल्यान कर. You should believe in giving, more giving than expecting, and it shouldn't be done only for the moment. It should be a process. Like time changes, so you have to change with the time accordingly. Your advice, or we can say your message to women of today? See, my message would be की आयच्या बायलांनी जेन्ना आपलो प्रोग्रेस जेन्ना जावपाक जाय तर लिमिटेशन दवरपाक जायना. यू शूड वर्क विथ युअर पॅशन. बट आतां असो आमचे बायलांचेर असो टायम आयिल्लो आसा की वी हॅव टू ब्रेक सायलन्स, टू वर्क अगेन्स्ट द वायलन्स अगेन्स्ट विमेन. की हर एक बायलांचे भितर एक शक्ती आसता. सो सगळे कलेक्टिवली जेन्ना बायलो एक जावन एक भाशेन उलोवंक लागतले, भाशेन इन द सेन्स एक मॅसेज घेवन जेन्ना वतले की ओके आमचेर अत्याचार जाता तो पयस करपाक जाय, म्हणून आमी खंयचे तरी एस्टॅब्लिशमेंट हाका रावतले आनी आमचें जातलें म्हणपाचें तो खूब पयस आसा टायम. कित्याक आज मेरेन हांवें पळयलां की बायलांक ओन्ली यूज केल्लीं आसा फॉर पॉलिटिकल पार्टींग. दे आर ऑलवेज कॅप्ट एज सेकंडरी हे. सो म्हाका दिसता की आमचो जेन्ना रेशियो इतलो इक्वल आसा तेन्ना जितले रेशियोन दादले इलेक्शनाक रावतात तितलेच रेशियोन बायलांक आसूंकूच जाय. की वी आर नॉट रेडी फॉर सिम्पथी. वी हॅव दॅट फोर्स इन अस अँड वी हॅव टू कम आउट विथ इट. And I'm not saying we come out only to do that. We have our family obligation also, and obligation towards our family and society. And I think we women can do it, and we will do it someday. मिसेस आशा दिगंबर कामत हांकां आनी जाणून घेवया की तेंचो प्रवास आतां मेरेन कसो जालो, आनी तेंच्या जिणेंतसून आमकां कितें उर्बा आनी आमकां कितें स्फूर्त घेवंक मेळटा, खास करून वुमन्स डे ह्या दिसा, जाल्यार आमकां खरेंच एक बरें आमकां फुडें पावल मारपाक मेळटलें. मॅडम, तुमचें स्वागत ह्या कार्यावळीन. दिगंबर कामत सर, 40 वर्सां म्हाज्या म्हणजे प्रमाणे 40 वर्सां तरी जाली
निरंतरपणे त्यांचे काम चालू आसा, बिझी आसा. म्हाका दिसता सकाळी 8 ते रातचे 9-10 त्यांचे काम चालूच आसतलें. आणि अशें आसतना तुमी घर, भुरगीं आणि संवसाराच्यो बाकीच्यो जबाबदारी म्हणजे कश्यो तुमी फुडें येयल्यो? भुरगीं सामकी ल्हान आशिल्लीं. तो पयलीं म्हजें लग्न जायना फुडें 1979 लग्न जालां. तेन्नाच्यान 2 म्हयने जायना फुडें तागेलें मार्केट कमिटी इलेक्शन जालें. मागीर चली जालें म्हगेलें. ताजे फाटल्यान मागीर आमी हांगा शिफ्ट जालीं. पयलीं आमी आमच्या मेन घरान आसतालीं. थंय म्हजी माय मांव सगळीं आसतालीं, जाव देर. मागीर आमी हांगा शिफ्ट जालीं. हांगा मागीर हांव एकलेंच जालें. हांगा सगळें एकल्यानच करप, भुरग्यांचें करप, मागीर सगळें ताजें सगळें करप. बरें कितले लोक येताले आमगेर, जेवपा आसताले, जेवण करप, सगळें एकटें करतालें. बरें मागीर भुरगीं मातशीं व्हड जालीं. हांगा येतकीर मागीर चलो जालो. मागीर 2 जाण भुरगीं व्हड जालीं. मागीर तांकां स्कुला धाडप, कित्याक ताका टायम आसनाशिल्लो. म्हणून म्हाकाय बरें दिसनाशिल्लें. सामकें दीसभर जो सकाळीं वतालो, रातचो येतालो, पुरो जातालें. म्हाका तें मागीर बरें दिसनाशिल्लें. हांवूच करतालें, कित्याक हांवूय शिकिल्लें आशिल्लें. हांव तांकां अभ्यास घेतालें, तांकां स्कुला सोडटालें. आनी लागीं स्कूल बी लागीं आशिल्लें. तांकां स्कुला सोडप. सो अशीच करून मागीर तो कावन्सिलर जालो हांगाच, ह्याच फ्लॅटान हांगाच कावन्सिलर जालो. मागीर ताजें तें कावन्सिलराचें सुरू जालें. चालू आमच्या घरान हांगा सदांच चालू. लोक सकाळच्यान सुरू आसताले. जी सकाळ जाली 7 जालें, 6:30च, 7 सुद्दां न्ही, 6:30 आमचें घर उगडें आसता. 6:30 वोका वतालीं. आमी वोकाकय वतालीं. सकाळीं वोका वचून आयलें की दार उक्तें दवरप. वयल्यान हांव ताका तापयतालें, आरे दार घाल नाका, परते परते कोण दार काडटलो. मागीर तें दार उक्तेंच दवरप. कित्याक आमगेर हांगा संवय सगळ्यांनी येवन भायर बसपाचें. कोण तुका बाबा वयनी करून येवन बसतात ती सकाळ फुडें. कोणीय येवं, तशें आमकां तशें कांयच येना कोणालेंच. खंयचोय लोक, कसलोय लोक खंयचो येवं हांगा येता. सगळे आख्खे खंयचें म्हण ना. आमदार जावन मंत्री जालो, मंत्री जावन CM जालो, तरी पूण आमगे सेम नॉर्मल लायफान कांयच फरक पडूना. तो CM जाल्या पासून लायफान फरकच ना आमकां. आनी आमी हांगाच रावतालीं. थंय बंगल्यार कांय ना. तो फक्त कामां वतालो, जो सकाळीं वतालो रातचो येतालो. पूण तें लायफ आमचें तें म्हाकाच संवय जाली लायफाची. म्हणजे तेंच लायफ म्हाका यूज दिशें जालें आतां. अशें एक थोडे दीस ना जाले जाल्यार म्हाका कोण लोक आयलो ना जाल्यार म्हाका वयल्यान बरें दिसना. आनी हांवें कितें केलें आतां मडगांवच्या बायलां खातीर हांवें खूब काम केलां. कांय न्ही म्हणजे 4,000-4,500 बायलो म्हज्या अंडर आसा सामक्यो सगळीं. म्हणजे तांकां हांवें खूब क्लासी शिकयल्यो. तांकां एक बायलेक हांवें 20-20 बायलांचो ग्रूप करून तांकां शिवणीचो म्हयन्याचो क्लास शिकयलो. तांकां जे ती आपल्या पांयार उबी रावन तांणी आपली स्वताची दुकानां घाल्यात. तांकां एक मेशीन दिलें. आमचें म्हजें कलाश्री महिला मंडळ आसा. कलाश्री महिला मंडळाचेर हाजेर हांवें तांकां एक मेशीन दिलें बायलेक. अशें करून हांवें कितल्योश्यो तांकां सेल्फ हेल्प ग्रूप करून दिले तयार. आनी कितले ते मायक्रॉन वायराचे क्लासीस. आतां आमी सद्याक पेपर बॅग्स शिकयले सद्याक. आनी तांकां कितें सांगलां, आतां आमी कितें करया, म्युनिसिपालिटी कडेन मिटींग घेवया आनी फूल मडगांव प्लास्टीक फ्री करया. सगळे मडगांवची जितल्यो बायलो तुमी आसा प्लास्टीकचे पिशवे करून बाजारान दिवपाच्यो. तुमकां थोडो मेळ्ळ्या पुरो पयशे. ती म्हणटा वयनी आमकां थोडेच मेळ्ळ्या पुरो, एक पिशवेचेर 1 रुपयाच मेळ्ळ्या पुरो म्हणटा. ही बायलो ती म्हणटा वयनी आमी इतली बेकार बसताली म्हणटा, शेजारांगेर खोबऱ्या वताली, TV पळयताली, बेश्टें हें करताली टायम पेड्ड्यार. तुवें आमकां इतलें बरें केलें म्हणटा. पूण सगळीं म्हणटा आतां वयनी आमकां तुमी इतलें बरें केलें की क्लासी शिकयल्यो आमकां. ते क्लासी पासून आमी ती कितें कर, हांव तांकां एक्झिबिशनाक आमचो स्टॉल आसता कलाश्री महिला मंडळाचो. त्या स्टॉलार हांव तांकां फ्री तांकां दवर म्हणटा. तुमी भुरग्यांचे अभ्यास, बाकीचे घरातले काम सगळें तुमी हँडल करताली. अशें कितलो तेंप तुमी तसो हें केलो की सर भायर? बरोच 20 वर्सां. 20 वर्सां सुमार तुमी तुमचो तो 18-20 सगळें हांवूच करता. आउट ऑफ पिरियड सगळें एकटेंच करतालें. रांदप बरें. तागेले कितले लोक येताले म्हण ना जेवपाक. पॉलिटिकल म्हणटा तुका तें कळना न्ही. 12 जागो 7-8 जेवपा आसा. 10-12 म्हणटात ते पूण सगळे बाकीचे वयनी तुमगेर जेवपा येतालीं आमी. खरेंच म्हण तूं बरें करून वाडटाली. रांदपाक म्हाका सामकें आवडटा, फेवरेट म्हजें जेवण. कुकींग इज द बेस्ट. म्हजें सामको आवडतो सब्जेक्ट. पेशन्स आसा सामकें. कुकींग म्हणजे हांवें सगळे तरेचे केन्ना तांकां हांव भायलें खावयलें ना भुरग्यांक. अशें जालां की तुमचें अशें म्हणजे आतां केन्ना तरी एक सर म्हणटा चल खंय तरी भायर या, 5 सुमार येता, 5 सुमार तें सदांचें. आनी 10 पाव जातालेंच ताका. पूण तें हांव समजतालें. कित्याक मनशाकय चड हें करपा जाय. ताका पयलीं टेंशन, तातूंत इतलें टेंशन हांवान तें हांव कितें करतालें, भुरग्यांक घेवन वतालें. भुरग्यांक घेवन फिरोवन बिरोवन हाडटालें. ती मातशें भुरग्यांक मातशें दिसतालें कितें प्रॉमीस केलां, फॉल्स प्रॉमीस करता तूं आमकां, फॉल्स प्रॉमीस करता म्हणटालीं. हय म्हणटालीं. पूण हांव तांकां समजावन बिमजावन मागीर तांकांय संवय जाली ती. आमची वेगळें लायफूच वेगळें. बरी भोंवली, हॉटलां गेलीं आनी आयतारा पिकनिका अशें टायप. आनी
दागेले तसे लायफ झाले न्ही तसे लग्न जाले की सुरू जाले 3च महिन्यात पॉलिटिक्स 3 महिन्यान सारखे लग्न जायना फुडें मार्चान लग्न एप्रील मे एंड काय जुनाक इलेक्शन जाली ती बायलांनी तुका आतां पयलींचे काळ ना ते आतां पायलट आनी बिलट सगळे बायलो जाल्यात मागीर सगळ्या हातून बायलो फुडें शिक्षणान बायलो फुडें सगळ्या फर्स्ट येता चलयो पळय सदांच बायलांनी तुका मजा जाल्यार मत तशें बायलांनी घरा बसून रांदप बिनप तें आसात रांदपाक तुका व्हडलो वेळ लागना हाफ एन आवर पुरो रांदपाक हांव आतां रांदताय बी आनी सगळें कामय करता रांदपाचें धरून तुका रांदप आनी बाकीची सेवा करपाक दोनी करपा जाता हांव सगळें दोनी केलां हांवें सगळे भुरग्यांची केल्या घोवाची सेवा करूनय हांव बायली सेवा करता कांयच ना तातूंत पूण बायलांनी घरा मजे जाल्यार मत अशें की बायलांनी घरा बसून बेश्टे चकाटे मारल्यो आनी टीव्ही पळयलो तातूंत टायम वेस्ट करचे परस असले करचे कितें तरी एक्टिविटीज. शुभांगी नाईक, ओनर ऑफ शुभ परिधान. हांव सगळ्या म्हज्या भयणींक आनी सगळ्या मैत्रिणींक वुमन्स डेच्या वतीन शुभेच्छा दिता. म्हज्या सगळ्या भयणींक आनी मैत्रिणींक एकूच हें आसा की सगळ्यांनी आपल्या पांयार उबें रावून कितें तरी आपलें अस्तित्व सिद्ध करून दाखोवपाचें. सगळ्यांनी आजच्या जगान तरी शिक्षण हें मेन आसा आनी तें घेवपाकूच जाय सगळ्यांनी आनी आपले जी कितें स्वप्नां आसा ती आपल्या आपूण साकार करपाक जाय. आजच्या जगान तरी चली भुरग्यान हें पयलीं पासूनच सगळें आपल्यान शिक्षणाचें हें बऱ्या हातून चालू करपाचें. ल्हानपणीच एक स्वप्न धरून आपल्यान भरारी घेवपाची, उंच भरारी घेवपाची. बिचोलचे आमदार नरेश सावळ यांच्या घरा आमी आसा आणि जाणून घेवया तेंची बायल तेंची अर्धांगिनी धर्मपत्नी मिसीस संध्या नरेश सावळ यांच्या कडच्यान की कसो कितें त्यांचो प्रवास हो आयज मेरेन घडलो. सो संध्या नरेश सावळ मॅडम, वेलकम टू द शो. या सगळ्यां पयलीं हांव ह्या जागतीक महिला दिना निमतान सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. म्हाका तरी खबर आसा लास्ट 25 वर्सां सराचें कार्य अविरतपणे चालू आसा. समाज कार्य जावं मागीर तें पॉलिटिकल कार्य जावं चालूच आसा आनी इतलें हांव जाणा की तें केन्ना घरा कडेन म्हणटा तें केन्ना म्हाका तरी दिसना केन्ना टायम दिवंक पावलें अशें. सो इतलीं वर्सां जवळ जवळ म्हाका दिसता 20 वर्सां तरी जातलीं घराची बाजू, भुरग्यांची बाजू, शिक्षण वगैरे सगळें हें तुमी कशें कितें सांबाळ्ळें, हें तुमी सांबाळ्ळें जाल्यार तुमी सांबाळ्ळें जाल्यार कशें कितें हें सगळें तुमी सांबाळ्ळें आनी तुमी सराक फ्री हँड दिलो म्हणून ते आयज हांगा मेरेन पावले. हय, तशें पळयत जाल्यार म्हणजे समाज सेवा ही पयलींच्यान तेच्या आंगाकच आसली. म्हणजे ते करताले समाज सेवा जावं ताणें नाटकांनी काम केलां तातूंत ते बिजी आसताले. आनी ते प्रेरणा अर्बन क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी काडली आसा आमी. तातूंत सुद्दां ते म्हणजे दीस आनी रात तातूंत भरपूर मेहनत घेतला ताणें, कळ्ळें न्ही. आनी म्हणजे बरे कामाक आमी सदांच तांकां सहकार जलेक कॉपरेटीव सोसायटींतल्यान फर्स्ट हें ती आमच्या हांगा हें काडली ती फॅक्टरी. पण आमी म्हणजे दिसपा ते फूल डे बिजीच आसताले. म्हणून कितें बऱ्या कामा खातीर बरें काम करतात. आनी कितें अशें वायट करतले जाल्यार हांव ताका तसलें हांव हें सपोर्ट हें करचें नासलें. हात दिवचे रिस्ट्रिक्शन घालतालें, हें करूं नाका नाका राव लोकां खातीर करता काम करता, समाज सेवा करता म्हणून हांवें तितलो सपोर्ट दिलो. हांवें तितलें हें केलें म्हणून ते करूंक पावलें. म्हणल्यार फूल डे ते आतां बिचोले जाल्यार बिचोलेकच चडशें आसा. म्हणल्यार लोकांचे बऱ्या खातीर सगळो विकास करपाक जाय आनी कितें आनी गोरगरिबां पर्यंत ते पावतात. ताका लागून हांवें केन्ना ताका अशें आडोवना. म्हाकाय आतां खंय वचपा जाल्यार हांव आडून उरता. ताका लागून हांवूय खंय पावना. खंयच्या फंक्शनाक जावं जाल्यार कितें लग्न आसत जाल्यार सयऱ्यांचीच आमची जर तूं रिलेटिव्सांची जाल्यार त्या हाका सुद्दां हांव एक एकदां पावना. ह्या न्हेसून दवरप आनी हें पावना आसलें. पूण 10 नंतर मागीर या गो म्हणून म्हणटाले. संक समज टायम दिलो जाल्यार धांक मागीर म्हणलें आसूं दी आतां. मागीर कळ्ळें न्ही, आसूं दी आतां न्ही खंय वतलीं आतां आसूं दी म्हणून हें करी. अशें खूब फावटी जालें. खूब फावटी जाला. पूण हांव तें घेवन बसना. आसूं कित्याक बिजी आसा न्ही, काम करता म्हणटका हांव केन्ना ताका तशें हें करूं ना, हाडून दवरूं ना. सराचे बद्दल कोणें क्रिटिसिजम केलें, नेगेटीव कितें पेपरार आयलें दर हय हय जाणा येतात तशें. हय सगळें ऑपोजिशनाचें कितें सरा बद्दल कितें उलयलें तुमी ते पळयता टीव्हीर. हय म्हणजे तुमचें कशें हँडल करतात? हांव हँडल करता पळय. हें राजकारण म्हणटकच कितें आसता, हें आसतलेंच. एकामेकांचे चिंतोडे उडोवप आनी कितें हें आसतात, ना अशें ना. कितें बरें केल्यार काम केल्यार फाटल्यान हें आसता आनी वायट केल्यार तें आसतात तें सोड. पूण बरें काम केल्यार सुद्दां फाटल्यान हें आसता. हांव पॉजिटिवलीच हें धरता. हांव तें धरून बसना की अशें म्हणलें केलें आनी तशें केलें. पण म्हाका खबर आसा न्ही की म्हाजो हें म्हणजे आमचो भाई म्हणजे कितें करता काम करता, कशें काम करता तें हांव जाणा. अशी एक गजाल जी तुमकां
आयुष्यान शिकयल्या आणि ती तुम्ही ह्या फुडें इम्प्लिमेंट करतली म्हणजे बरी गजाल. अशी एक गजाल की अशे लायफ टायम एक लेसन म्हणटा तसो बरो आनी ते तुमी इम्प्लिमेंट करतली. अशें कितें जालां केन्ना? पेशन्स हें म्हत्वाचेंच आसा. सब्र काम फल मिठा होता है म्हणटा तशें करून कळ्ळें न्ही. सो रोखडीच खंयची गजाल रोखडीच मेळची ना. तातूंत मातशें आमकां स्ट्रगल करचें पडटलें, संघर्श करचोच पडटलो कळ्ळें न्ही. आज आत्तां जाय आतांच मेळटलें अशें ना. सद्या आमचे कडेन सर्वंट अशें ना. सर्वंट्स ना ना तुमीच सगळे आमीच हँडल करता. येदे व्हडलें तर घर तुमी हय, सगळे हे करता स्विपींग ते कुकिंग ते हय सगळें सगळें आयज पळयता. सुद्दां बरें आसा. सामकें हे एक्चुली रेअर पळोवपाक मेळटा की एमएलएच्या घरान सर्वंट्स ना म्हटल्यार एक बरी गजाल आनी बरी हेजी गजाल कशी. तशेंच प्रत्येक महिलाचे आंगाक बरे बरे कलागूण असतात. ते कल्या प्रमाणे तेंच्यांनी शिक्षण घेवपाक जाय. शिक्षण घेवन स्वावलंबी जावपाक जाय आनी तशेंच संघटीत रावन स्वरक्षण करपाची आजकाल गरज म्हणजे आजच्या काळांत गरज आसा, चड गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आतां इवन राजकारणान सुद्दां आतां तुमी आमदाराची बायल म्हणून तुमकां हो प्रश्न विचारता. राजकारणान सुद्दां जाता तितल्या बायलांनी येवचें आनी सपोज बायलांची संख्या चड आसत जाल्यार तेजो कितें बरो फरक समाजाचेर देशाचेर जातलो अशें दिसता. कितें चेंज जातलो बरो. पळय आजच्यो बायलो सुशिक्षीत आसात. सगळ्यांक दिसता महिलांनी येवचें म्हणजे फुडें वचचें, सगळे प्रत्येक क्षेत्रांक येवचें. पूण आयले जाल्यार तितलेंच तांकां डिफिकल्टीजूय कठिनाई बी तातूंतल्यान वचचें पडटा, सामोरे जावचें पडटा. अडथळे येतात, अत्याचार जाता बायलांचेर हे. आतां महिला समज आयल्यो जाल्यार फक्त त्यो एसेंब्ली पुरत्यो वा त्यो भाशणां दिवपाक तितले पुरते आसपाक जायना. ती आतां हे अत्याचार जाता पळय त्याचेर कोणी तरी कितें तोडगो काडटा जाल्यार हांकां हें करपाचें बायलांक. म्हणजे कितें कळ्ळें न्ही, लॉ एंड ऑर्डर सामकें ढळमळीत जाल्लें आसा. तर कितें तरी आतां तश्यो बायलो आयले म्हणून कांय ना, येवंकूय जाय, फुडें सरूंकूय जाय. बायलो सगळ्यांक फुडें पावल्ली आसा महिला. पण हाचेर कोणी कितें करता जाल्यार वेल एंड गूड. एंड आवर जर्नी कंटिन्यूज. आमी आतां भोंवता प्रवास करता आमी आतां मेरेन पळयलें आमी मेळ्ळी कांय आमदारांच्या बायलांक, दी वुमन ऑफ द हावस ऑफ दीस एमएलएज. सो आतां आमी पावल्या पार्रा आनी आयज आमी अशा मनशाक मेळटली, अशा व्यक्तीक मेळटली जे आपल्या घोवाच्या खांद्याक खांदो लावन सोशल वर्कानूच न्हू तर पॉलिटिकल फिल्डान सुद्दां आपल्या घोवा बरोबर ती काम करता आनी तिचें खुबशें योगदान आसा. सो आयज आमी मेळटा टुडे वी आर मिटींग द सरपंच ऑफ पार्रा and wife of MLA of Kalangut, Michael Lobo, Mrs. Delilah Michael Lobo. Ma'am, welcome to the show. Thank you. Ma'am, तू तुझ्या म्हणजे मिस्टरा बरोबर MLA मायकल लोबो बरोबर तितलीच ॲक्टिव्ह आहा ह्या फिल्डान कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी तुज्या पंचायतीन एज अ सरपंच. सो आतां मेरेन जें तूं कितें आतां अचीव केलां लायफान, सो हाव वॉज युअर जर्नी? तुजी जर्नी कशी आसली आतां मेरेन? म्हणजे इट वॉज टफ, फूल ऑफ स्ट्रगल्स, ऑर वॉज इट लायक अ केक वॉक? म्हणजे कशी आसली आमच्या व्ह्युअराक सांगची. First of all, on this 8th of March, I would like to wish all the women of Goa and Parra in particular a very, very happy Women's Day. Now coming to your answer, to your question, the journey of each individual is different, but how we take the journey, you cannot complain. You have to, if the time you start complaining, then you become a negative person. You have to take all the difficulties, whatever difficulties come in your way, in a smiling. You have to smile all the way, then you become a positive person. Of course, no one's journey is walk on the cake. Me also, I also have my part of problems, difficulties, everything, but I try to take it in a positive way. I try to take it as an opportunity for me to improve instead of taking as a problem and complaining all the times. Sir was busy with his social responsibilities and political commitments and his business and all types of activities.
And that time, how did you handle this domestic side? How did you handle all children and your house and everything? Sometimes it does become very difficult, managing the domestic side of it. To because children are growing up, they need attention of both the parents, not only the mother, it's the father also. But then we try to, morning time it is they go to school, so at that time I am in the panchayat. I try to remain at home the evening time with my children. So Michael, though he is very busy morning, evening he comes late, but whatever he can help to get the kids grow, he gives his time. But the major of the time, most of the time, I am there at home, taking care of the kids and all the domestic. Maybe it is a very premature question, but still. So, any plans of going to assembly, like contesting on assembly ticket? Yeah, of course, why not? If my husband wants me to contest and there is blessing of God and people, so I would anytime. Do you think if there are more number of women in assembly or there more number of women are actively participating in politics, will it bring a good change in country, or the scene will be different? Do you think like that? Yeah, this is regarding the women empowerment what you are talking about. It's very sad. I feel, these elections, at least I'm little bit straightforward person. I don't like to talk diplomatically. This election, at least, how many parties, you must be knowing, how many parties gave a seat to ladies? Okay, the center has not passed the reservation bill, but at least the parties should have given today 33%. Center and Baba tumka diung na 33%. Ami as a party in Goa tumka 33% dita, 33% sold, 20% bun dita. It was sad to see that, like, only kama ada basi borun bailang anga ada, basi borun bailang disar. But when it comes to giving tickets, or when it comes to empowering the woman, nothing is being done. It's a very sad story. The punishments have to be very strict. Only then things will fall in place. Even the molestation case, they have to be strict. Bail attat, 2 दिवसांनी सुटले, 2 दिवसांनी जेल, police station बोलले bail माल गल्ली घेतले नो. It has to be. See, it is as good as a murder. Raping a woman, a girl child, is as good as it should be. In that, yeah, आमचे दुसऱ्या इथून countries like Saudi Arabia and all, they stone you to death. So when such things are there, then people get scared to do crime. त्यात तोहले असं जाय. So या बाबतीन बायलांचेर atrocities जाता, त्याच्या बाबतीन असे लॉ असचे की तू क्राइम करतलो जाल्यार you have to think 10 फावटी आपले कितें जातलें हेची. Then only things will, otherwise where will women find safety? We say that behind every successful man there is a woman, but I would also say behind every successful woman also there is hand of a strong man. Today on this Women's Day, first of all I would like to thank God for creating me as a woman. Thanks to our ladies from Parra, to our women from Parra who are helping to keep Parra clean and green. आमचे शेतकामती बायल्यो जी शेतान देवोन आमची खेती करतात, they grow different crops. Okay, ma'am, it's really a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you for coming and making my day special for me. Thank you so much. My pleasure, ma'am. Thank you so much. Now we are at Altino and we have reached to the house of the most senior legislator of Goan Assembly, Goan politics, Mr. Pratap Singh Rane. And now we are going to speak to his better half, the woman of the house, Mrs. Vijaya Devi Pratap Singh Rane. Ma'am, welcome to the show. Yeah, and first of all, happy Women's Day to you. And ma'am, I would like to ask, sir has been serving state politics for last 45 years, and multiple times he has been CM, and then he has been in the ruling side for so many years, and even in opposition
So 45 years, and now it's about to create a record by winning the assembly seat for 10th consecutive time. And your husband is in politics for 45 years, and your son Vishwajit Rane is also in politics for more than a decade. So obviously both must have been like out of the house and away from the house, away from you also, for most of the time, serving their social responsibilities and completing political commitments. So all these years, as a mother and as a wife, how did you complete your all these responsibilities, and how did you handle all this? Yes, it is a long time since my husband has been in politics, and my son was always passionately fond of serving the people. And about my husband, when he was busy in his prime youth, I took on the responsibilities of looking after the children, guiding them, but I never made them feel that their father did not pay attention, because if any man has to come up, he cannot be sitting and playing with the children all the time. Like some ladies say, oh, my husband doesn't have time for the children. It is never possible if the man has to grow. Anytime did you feel like entering politics or contesting assembly election, or at least on the panchayat level? No. Never. No. I think I'm very happy with my contact with the people of Sattari, and the love and affection that they give me and the respect that they give me, and I'm always there for them in their hour of need, and they feel at home to come and tell me their problems, their illness, their various issues, and solving them is in itself a service to the people who have made my husband. More women should enter politics, and if they do this, if there are more women legislators, not in only Goa assembly, outside Goa also, will it yield some different kind of result for the state? Well, on this ground, if the woman is competent and can assert her own opinions, then she should most certainly get into politics. But if she is going to be his master's voice and just do what the husband tells her to do or say, then it's not a justice by being a legislator. If a boy is born, then they celebrate, and if a girl is born, then they are a bit dejected. They don't show, parents also sometimes. They are a bit dejected. I think it's very wrong, because it's not a crime to be born a girl. Each human being has his own competence, ability, strengths, and courage to do various things. And I think it's very wrong for anybody to rejoice at the birth of a son and not of a daughter. That the government also has to take a stand that now you see, when the male head of the family passes away, it's usually the your son or somebody who may be younger becomes the karta. Your message or advice to women? Don't wait for recognition from anybody to say that you are a great person. Every lady is great in her own way, and what I suggest to them is they should fight and see that the law, they get justice through the law, so that nobody can suppress them in any way.